गाडी आलेली माणसाची तो किती म्हणाला पोलिसांना कंप्लेंट करता त्याचा हांगा कर कोण हाताळ येता तो पळय त्यांचा त्या टायमार तुम्ही पावताले पोलीस पावताले गाडी आल्या त्यांच्यानं कंप्लेंट केली रे हा तेच सांगले तेच म्हणता त्या टाइम पावांक जाय ते टायमार पावांक जाय सर आज आमचे मोरजेचे जे लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर असतात त्या सगळ्या भावांनी आमच्या आज एक बारीकशी मिटींग घेतली जी सरकारान नोटिफिकेशन जे गॅजेट काढला तेजेर आमच्या ऑनरेबल आमदाराक आज तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन लेटर दिला तेंचे इतकेच म्हणणे की तेंच्यांनी अशें सांगलां की जे एग्रिगेटर येतले जो सस्टेन करूं शकना गोंयांत आनी जे लोकल आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर आसा तो तेंचो जो पारंपारीक बिझनस पयलींच्यान जो चलता त्या पद्दतीन चलचो कारण सरकार फाल्यां कोण तरी एग्रिगेटर हाडटले आनी सरकाराचें कशें आसा आयज सरकाराक अशें दिसता की मे बी अशें दिसत कारण जो भुरगो आपूण टॅक्सी ड्रायव्हर स्वता म्हणून जो जोडटा तेजेर खंय तरी तांकां अशें दिसत की आमचे लोक आमचे जे भुरगे आसा पळय ते सुबेज जोडटात तेच्या खातीर तेंच्यांनी एक प्रायवेट जी कॉपरेटीव हें आसा कंपनी आसा त्या कंपनीक ते इनवॉल्व करपाक सोदतात ते एक्चुली चुकीचें कारण म्हाजें वैयक्तीक मत आसा सरपंच आसल्या कारणान की जे आमचे टुरिजम इंडस्ट्री गोंयांत चलता ती गोंयांत टुरिजम इंडस्ट्री वाडोवपाक जर कोण ब्रँड एम्बेसेडर आसत जाल्यार ते टॅक्सी ड्रायव्हर आसत कारण आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांनी हेच्या पयलीं जेन्ना ट्युरिस्ट येताले आतां अमावंट ऑफ ट्युरिस्ट खूब रिजना खातीर कमी जाला हांव आयकतालो त्या दिसा खुबशे मिनिस्टरांचे स्टेटमेंट ते म्हणटात की ना हॉटेलाच्या सगळ्या विजिटींग बुकांचेर टॅक्सी बद्दल बरयलेलें आसा पूण म्हाका एक कळना की त्याच हॉटेलांनी जी भुरगीं कामाक आसतात ती कमिशन सांगतात जर तुमी विचारशात जाल्यार म्हाजो एक्सपिरियन्स की चडशा हॉटेलांत जे भुरगे कामाक असतात पळय ते टॅक्सी आमच्या भावा फाटल्यान तेंचे कमिशन एक्स्ट्रा आसता ते खंय तरी बंद जावपाक जाय कारण जेन्ना हॉटेलाचो चार्ट येता सरकारान आतां म्हणटा तुमी डिजिटल जाता सगळ्या गोश्टीन जर डिजिटल जाता जाल्यार तो चार्ट आमी आमची जी स्टँडां आसात तेंच्यांनी हॉटेलांनी चार्ट दिला जर सरकाराक तो मान्य ना जाल्यार सरकारान आपूण मिनिस्टरान ऑनरेबल जो मिनिस्टर आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तेंच्यांनी एक गॅजेट काडचें आनी त्या गॅजेट सगळ्या हॉटेलांनी प्रोवायड करचें कारण टुरिजम इंडस्ट्री खंयच्या तरी एकल्या खातीर खंयच कमी जावंक ना आयज जर टुरिजम इंडस्ट्री कमी जाल्यार सरकाराची खुबशे गजाली आसात आमचे विजा इश्यू आसत जावं बाकीचे आनी जे आमचे गार्बेज इश्यू आसत हे खुबशे गजाली आसात जेच्या खातीर टुरिजम हे खंय तरी एक डायवर्ट इश्यू करून आमच्या लोकल टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर तो इश्यू घालपाची गरज ना कारण जेन्ना लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर आमचे काम करतात भुरगे स्वताच्या मेहनतीन काम करतात आयज तकत जी संस्कृती आसा अतिथी देवो भव तेजी आमी जतन करतात कारण आमचे जे भुरगे आसात पळय ते अतिथी देवो भवना प्रमाणेच काम करतात आयज तकत अशी खंयच्याच टुरिस्टाची कंप्लेंट आसूं शकना जी लोकल टॅक्सी ड्रायव्हरान तुमकां सतयला मे बी गोवा मायल्सान लोकल टॅक्सी ड्रायव्हराचे इश्यू जाता कारण केन्ना आपल्या पोटार जेन्ना येता तेन्ना खंयचोय भुरगो साहजीक आसा की तेंच्या वांगडा ही झगडी जातली कारण ते टुरिस्टाक त्रास करपाक वचना जेणी तेणी चिंतपाक जाय जेन्ना आख्खो दीसभर एक टॅक्सी ड्रायव्हर जेन्ना स्टँडा भायर बसता आनी एक कोण तरी दुसरो येता खंयसून तरी आनी तो घेवन वयता तेका बाबड्याक आख्खो दीस बसोन थंय कितें तरी गावपाक जाय जे एकूच फ्रूट गावता तेच जर दुसरो घेवन गेलो जाल्यार ताचो कांय अर्थ ना सो हांव तुमच्या माध्यमांतसून सरकारा कडेन मागता की एक खंयचो तरी एग्रिगेटर हाडून प्रायवेट कंपनीक हांगा तेंचेर बाबड्यांचेर जे भुरगे 20-25 वर्सां जे भुरगे काम करतात जेन्ना शिकोवन जेन्ना भुरगे आमचे स्वताहून जे काम करतात कारण आमच्या गोंयच्या सीएमाचो एक म्हणणें आसा स्वयंपूर्ण गोंय जातलें जाल्यार जेन्ना लोकल भुरगे आसतात तांकां जर तुमी प्रोत्साहन करीत जाल्यारूच जातलें जर लोकल टॅक्सी ड्रायव्हरांक तुमी आतां डिमोट करपाचो प्रयत्न केला जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय जावन करपाचें कितें आसा जर डिजिटल गोंय डिजिटल इंडिया म्हणटा ह्या गोश्टीचेर खंय तरी आमच्या लोकांक जेन्ना वयर काडटले तेन्नाच आमी डिजिटल जातले जे इकॉनॉमीक खंयची तरी एक कंपनी येतली आनी ताका जर तुमी वयर काडपाक करतात जाल्यार आमचो मोर्जे गांवचो एज अ सरपंच हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसतलो आनी सदांच तेंच्या सपोर्टाक आसतलो कारण एग्रिगेटर ते सदांच हांवें आनी एक गजाल क्लियर करूंक सोदता ते म्हणटा की
हायकोर्टाचे इश्यू आसात, हायकोर्टाचे इश्यू असतात पळय, हायकोर्टाचे इश्यू जे आसात पळय तेजेर तेंच्यांनी बऱ्या पद्दतीन टॅकल केला. तेंच्यांनी मिटर सांगलो, मिटर घातलो. आयज मिटर तेंचो चलना, मिटरान रेटूय मारिना. आयज तेंचे असोसिएशन आसा ते हायकोर्टाक सांगपाचो प्रयत्न करता, वेरियस मिनिस्टराक सांगपाचो प्रयत्न करता, पण तेंची दखल घेयना. कारण मिटर जेन्ना घालपाक लायलो तेन्ना 11,000चो तेंच्यांनी बाबड्यांनी मिटर घातलो. आयज त्या मिटरानूय कोण भाडी मारिना, कारण मिटरान टुरिस्टाकूच ते परवडना. हांगाल्यान जर एअरपोर्ट वयतलो जाल्यार 2,800 रुपया जाता, ते जेन्युअन 2,000 रेटी मारता. सो हांव तितून आनी एक ही गजाल सांगूंक सोदता, जे सरकार आतां एग्रिगेटराक हाडून जे रेट करपाक सोदता, हांव म्हणटा की एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी वायज एक 4 टॅक्सी ड्रायव्हर घेवन मिनिस्टरा कडेन रावंड टेबल बसचे आनी तेजे एक सस्टेनेबल सोल्युशन काडचें की रेट वायज आसूं जावं बाकीचे हे गजाली. कारण फुडें सरकाराक म्हाकाय अशें दिसता की सरकाराक त्रास जावपाक जायना. सो तुमी तेचेर बसोन एक सुटावो काडचो, कारण ते कोर्ट सांगतले आनी तेंचे कडेन तुमी इम्प्लिमेंट करतले, हे गजाली जावचे ना. इम्पॉर्टंट म्हटल्यार मांद्रे मतदारसंघात टॅक्सीकार जे म्हाज्या फाटल्यान बॅकबोन म्हाज्या वांगडा रावले आशिल्ले आनी तुमकां सपोर्ट करपाक मॅक्सिमम म्हाज्या हातीन जितकी पावर जाता तितकी हांव प्रयत्नय करता. तुमकां खबर आसतलें गोवा मायल्साच्या टायमाचेर तुमच्या वांगडा आसलो, आजुनूय ताका ऑपोजीट करता, पूण खंय तरी गव्हर्मेंट लेवलीचेर तेच्या पयलीं तेंच्यांनी हे कायदो हाडल्या कारणान आमच्या हातीन तितकी पावर ना. पूण आजून सांगता तुमकां बाकीच्या पोस्टल बेल्टाक वचा आनी हांगाच्या पोस्टल बेल्टाक गोवा मायल्साक कितले येता कितले येना. दुसरें जेन्ना हांव आजून सांगता तुमकां परत सांगूंक आसा, गोवा मायल्स जेन्ना हे पिकअपाक येता तेन्ना म्हाका फोन मारा नाजाल्यार कोणाक एकटे फोन मारा. म्हाका म्हाज्या टॅक्सीकार भावांक कसलो त्रास जावंक नाका, हे पयलीं परत आयले जाल्यार हेचेर फुडें आसता, हे क्लियर दवरा. सो आतां म्हापशेकारान म्हटलें पयलीं तें क्लियर करता. जेन्ना हांवें पयलीं मिटींग केली तुमी धारवेळ ऑफिसान गेले आनी तेन्ना तुमचे सगळ्यांचे रिव्यूज आयकले कितें इश्यूज आसा ते. मेजर आसलो तो मिटराचो, कॅरियराचो आनी एपेज तो परमनंट पयलीं पासून ना. आतां तुमचे जेन्ना आयकले तेन्ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन हांव उलयलो की मेजर इश्यू हो टॅक्सीकारांचो आनी एवरी टायम हांव तेजे कडेन डिस्कस करतना आमी हे इश्यूज डिस्कस करतना टॅक्सी हो म्हाजो फर्स्ट पॉयंट आसता. आनी हांव सदांच सांगता पळय आमच्या वांगडा आमचे लोकल स्थानीक ते आनी तेंची पिढ्यान पिढी पोट भरता आनी आयज आमकां तेंकां खंय तरी बॅलन्स करून हँडल एडजस्ट करपाक जाय. सो तो विआवट काडपा खातीर आमची मिटिंग्सूय जाले. एसेंब्ली चलता आसतना पोस्टल कडेन आमदाराक घेवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बसलो, सोल्युशनां विचारली, पूण वेगळे सोल्युशन येवंक लागले. पूण जेन्ना हांव तेचे कडेन डिस्कस करतालो तेन्ना तेंच्यांनी सोल्युशन अशें सांगलें की खंय तरी आमी बॅलन्स करपाचो प्रयत्न करया म्हणून. आनी ते इमिजिएटली तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान मिटिंगूय आपूण तेंकां कामूय सुरवात केला. आतां म्हापशेकारान म्हटल्यार सांगलां आजुनूय जायना म्हणून. जेन्ना कायदो फॉर्म करता खंयच्या डिपार्टमेंटाचो तेका टायम लागता, तो इमिजिएटली आतां उलयलो जायना. पूण तुमकां 100% एश्युअर करता की कॅरियर हे कंपल्सरी जाता, हे आयज एश्युअर करता तुमकां. दुसरें तुमचे मिटराचे ते उलोवणी चालू आसा. तिसरें आहा ते इक्वल रेट्स. आमच्या ऑनरेबल चीफ क्लियरली सांगला इक्वल रेट्स खंय तरी हाडपाची गरज आसा आनी ह्या मताचो हांव आसा की इक्वल रेट्स कित्याक जाय. आयज फॉर एग्जाम्पल गोवा मायल्स घेता कितली 1,200 रुपया पणजे वचपाक, जाल्यार आमचे जर 2,000 घेता जाल्यार ते खंय तरी हांव अंदाजान सांगता खंय तरी बॅलन्स करपाक जाय, प्रयत्न करपाचो. म्हणजे म्हाजें इतलें हें आसा की तुमचो रिटर्न येवपाचो फेअर म्हणजे एमटी येता ते खंय तरी तुमचे पेट्रोलाचे मेंटेनन्स ड्रायव्हराचे हे कॅल्क्युलेट करून कितें तरी करपाची गरज आसा. आनी इक्वल रेट आनी इक्वल रेट हो जाता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान प्रॉमिस केल्लें आहा, हेचेर कामूय चालू आहा, कॅरियरूय घालता, हे जातलें 100% जातलें. तेचेर गोवा मायल्स मारला. आतां आमी ते खंय तरी डायजेस्ट करून घेतला पूण थंय तरी पूण आमकां चुकता हे हांवूय जाणा. पूण ओला उबर जाल्यार म्हाका दिसता भायल्या एग्रिगेटरांक आमी सपोर्ट करता, म्हणजे भायले लोक येवन जोडटले आमचे. पूण ते करता आसतना तांकां जर नाका जाल्यार आमकां खंय तरी सगळ्याक आमकां सोल्युशन काडपाची गरज आसा, खंय तरी मदीं येवपाची गरज आसा. आयज अशें जावचें ना की आमकां ओला उबर नाका. हांव मताचो हांवें क्लियरली सांगलें, हांवें क्लियरली स्टेटमेंट केला, क्लियर सांगला ओला उबर हांव ओपोज म्हणून म्हाजे ओपोज. तुमचे टॅक्सी युनियन दुसरे खंयचे न्यू जाला नॉर्थ सावथ ते म्हाजे कडेन येयलेले, म्हाज्या ऑफिसान मेळ्ळे बरोबर. तेंच्यांनी सांगला आमकां एंगेज नाका म्हणून. परत पयलींचे एसोसिएशन आहा तेंच्यांनी टेलिफोनीक म्हाका हे केलें विचारलेलें, हांवें सांगला एक तर हे जालें
जाल्यार स्थानिकांचो धंदो वयतलो आनी हे भायले जर एक्टिविटी येत जाल्यार खंय तरी आमचो बिझनस लोकलांचो बिझनस आमकां वयतलो. सो म्हाजो 100% प्रयत्न आहा की ह्यो येवपाचो न्हू आनी म्हाका गॅरंटी आहा आमच्या सरकाराचेर आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खंय तरी हेचेर सोल्युशनूय काडटले ते, कित्याक जर करपाचें जाल्यार डायरेक्ट इम्प्लिमेंट करतले. सजेशन्स कित्याक मागले, सजेशन मागले म्हणजे जाय ती नाका हेका लागून मागले, पूण मॅक्सिमम लोकांनी म्हणजे सगळ्याच लोकांनी नाका म्हणून सांगले, इन्क्लुडींग हांव नको बाकीच्या आमदारांचे. पूण म्हाजो जाल्यार ऑब्जेक्शन आहा कित्याक आयज कोस्टल बेल्ट तुमच्या हातीन आसा. आयज ट्युरिस्ट येतात, हांगासर येतात, ट्युरिस्टांची सेफ्टी म्हणटा ती स्थानीक लोकलूच करूं शकता, लोकल टॅक्सीकार करूं शकता. भायले एग्रिगेट येयले आनी भायलो जर नॉन कॉल ड्रायव्हर आसा तो कितें तरी सांगून जाता आनी तितून क्रायम रेट वाडटा. हे आमी अंडरस्टँड करूंक जाय, जे आमकां खबर आसा. सो तुमी टेन्शन घेवपाची गरज ना, खंय तरी तेचें सोल्युशनूय येतलें, तुमचो प्रॉब्लमूय सॉल्व जातलो. पूण इतलेंच सांगता तुमकां की खंय तरी आयज संवसार सगळो डिजिटलायज जायत आहा आनी खंय तरी तेचें सोल्युशन काडपाची गरज आहा. इक्वल रेट जाली जाल्यार इक्वल रेट्स आतां विशय कसो जाता, जर एप बेज येयली, एप बेज ड्रॉप केले वयता, पूण पिकअपाक जर हांगासर येयले जाल्यार तुमचे कितकेशे स्टँड आसात त्या कोस्टल बेल्टार, ते स्टँड तुमी खंयच्या खंयच्या हॉटेलांचो हॉटेलांत ते स्टँड लायलेले आसात आनी त्या हॉटेलांचे गिरायकां तुमकां मेळटात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.